आता जर पाटील यांच्या अर्शी झाल्या बीजेपी आमची ते फोटो काढता मरे बीजेपीचे आम्ही काढताच काँग्रेसही काढता ही आमची पंचायत बीजेपी आता पहिले बाबूश मनसरात पहिले आमची त्यांची म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन काँग्रेसचे म्हणताले आता म्हणतो त्याचे गोवाला झगडी झाल्या ती सेपरेट सोड पण अर्शी तो म्हणताले मग त्यांना मग काँग्रेस किती म्हणतात ते वाय दे आर टेकिंग स्टँड दॅट दिस काँग्रेस आमची पंचायत तुम्ही कसा घेणार का म्हणतात ज्यांना कोणी वचून आपल्याला पंचायत म्हणून क्लेम करता लेट अस डू इट ओपनली खयचे तू मग सांग लेट अस डू इट ओपनली मग सांग खयची पार्टी करना तू किती म्हणता लेट अस डू इट ओपनली हॉर्स ट्रेडिंग किती करपाक जाय लेट अस डू इट ओपनली लोकांक लेट पीपल डिसाइड येस दिस कॅन्डिडेट इज पुट बाय बीजेपी has done wrong throw this candidate down let people decide you go to the people ultimately election म्हटलं की it is people ne so people will decide yes this is wrong done by consulting the people and the stakeholders you cannot do arbitrary processes what you want is a different issue for election otherwise tomorrow you'll say why we doing want development being with the people see process करून पय ते खय आले लास्ट 243 कितले आले रे MP कितले आले काँग्रेसचे पहिले आता मला लक्षात ना आता 43 किती आले हांगा कितले आले पहिली रुलिंग असले 1 वर्ष पहिली 7चे पावले आता 0चे झाले मग ते किती आता भिवपाक लागल्या सो दे डोंट वांट टू फेस मागे सुनील एक क्वेश्चन महिन्यांनी झाले 3 पावले ना सुनील एकच क्वेश्चन असा की तुम्ही दर दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेतात इश्यू काढत राहतात आणि यू आर प्रेझेंटिंग अ पिक्चर की देर इज लॉट ऑफ डिसग्रंटलमेंट अगेन्स्ट दिस गव्हर्नमेंट जर तुम्ही इलेक्शनाकच देवनात जाल्यार तुम्ही त्या डिसग्रंटलमेंटाचेर कॅपिटलाइज कशे करतले झगडात आणि you are coming back to the same state इंडिपेंडेंट कोण रावले आणि सपोज निवडून येले हे सगळे आम्ही सपोर्ट केलेले म्हणले पण त्यांना you कॅपॅसिटी are coming back to the same first question as I am telling that they are process of holding it on the party line in principle Congress party is against the local body self governance bodies elections being held on party lines I am talking as far as Goa is concerned and as far as anti defection if he is concerned let me be very clear you go please and go and check these ZP elections you cannot prevent them from defecting yeah that is true but we are then coming to the just now you said you can prevent them that from is see defection. at least Anti-defection law doesn't come at least people will know at least there is no amendment made there is no amendment made okay see what I am saying at least this ordinance has been brought very hastily they are not taken care of that elected on a BJP symbol there are people who ask him how can you go that much responsibility people are there सो म्हाका एक गजाल ते म्हणटा की सरकारा अगेन्स्ट डिसग्रंटलमेंट आसा संतोष आसा बी अशी गजाली उलयतात फाल्यां जेन्ना एक मतदाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतना जेन्ना बीजेपी आनी MGP GVP आनी इंडिपेंडंट हे अलायन्स म्हणून आपले कॅन्डिडेट घालतात तेन्ना लोक पर्याय आसा म्हणून पळयतले काय पर्याय ना म्हणून पळयतले काँग्रेसीन जरी काँग्रेस म्हणटा की आमी सपोर्ट करतले आमी हात म्हणटा तो सिंबल दवरचे ना लोक पर्याय आसा म्हणून पळयतले प्रबळ पर्याय ना अशा दृष्टिकोनान लोक पळयतले म्हणजे बीजेपी हांची जी आघाडी जातली ताच्या विरोधान तितल्याच तोडीचे तितलेच पॉवरफुल दुसरी आघाडी पार्टी हय दुसरी ना असो एक मेसेज वतलो दुसरी गोष्ट तुका सांगता की काँग्रेस कडे उमेदवार ना म्हणून तांच्यांनी अशें केलें अशें म्हणूं मेळना कारण फाटली 5 वर्सां दे वर रुलिंग द नॉर्थ गोवा ZP आणि MGP तांच्या वांगडा टायअप आशिल्ले उपाध्यक्ष MGPचो अजून आसा आणि अध्यक्ष आजो त्यामुळे तांचे कडेन उमेदवार आसत त्या बद्दल म्हाका शंका दिसना पण सिच्युएशन तांच्याच वाट्याक अशें आयलें की तांच्यांनी सुरवाती पासूनच विरोध केलो दुसरो सुनील जो म्हणटा की भूमिका सारखी असली तरी राज्यपालाकडे ती पहिली पावपाक जाय आशिल्ली राज्यपालान ऑर्डिनन्स काढल्यानंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिसा पावल्या राज्यपालाचो अपॉइंटमेंट घेवपाक 15 दीस लागले मागीर तांचे सगळे सेट एंड डन आसता कितें करतलो सिस्टम यू आर पोल्युटिंग द सिस्टम टू दॅट एक्सटेंट सुनील म्हजो प्रश्न एकच फाल्यां जेन्ना तांची इतली ग्रँड रुलिंग अलायन्स इलेक्शना वता आणि दुसरे वटेच्यान अलायन्स सोड पार्टीत ना तुमचे अलायन्स सोडूनच दी पार्टीत ना अशी परिस्थिती भितर समजा जो तुम्ही असंतोष असं म्हणतात तो मतदारान व्यक्त कसो करप पण तुमकां हांवें सांगलें परत तूं म्हाका तो परत म्हाका हाजें उत्तर परत पयले क्वेश्चनाचें उत्तर जें आसतलें तें सेम दिसता कित्याक हांव तुका सरळ सांगता तांच्यांनी चूक केल्या म्हणून आमी फक्त हें इलेक्शन जिखूंक जाय पार्टीच्या स्वार्था खातीर आमी जर तें करूंक जाय जाल्यार परत आमी खंय आसले थंय पावतले आमी कितें म्हणला लोकांक तें करपाक जाय आमी जर एक बरी काँग्रेस नवी काँग्रेस म्हणून लोकांच्या फुडें जर वचूंक जाय जाल्यार आमी जें म्हणलेलें वी शूड स्टीक बाय इट आनी फक्त इलेक्शन जिखपा खातीर जर राजकारण करपाक जाय जाल्यार आमकां असलें राजकारणूच करपाचें ना म्हाका एक गजाल तुम्ही किती म्हणून पळयतात तुमकां दिसता की ओपोजिशन आसा काय ओपोजिशन ना ह्या निवडणुकेक ना ओपोजिशन पळय हांव तुका सांगता न्ही ओपोजिशन ना म्हण तशें आसना ओपोजिशन इज ऑलवेज देर तूं कितले बरें केल्यार वायट जाता आनी बरी कामां करपाक जाता ओपोजिशन आसताच सो इफ अ ओपोजिशन फील्स दॅट दीस इज द रायट टायम टू चॅलेंज द रुलींग गव्हर्मेंट दॅट येस
we should go to the people and face the people. And लोकांक फुडें धांवपाक you got BJP, you got Congress, or you got so and so, and you people tell yes, this BJP government for last 3 years. 80% of the people who are going to go for voting, 80% of Goans are going to for voting. It is like almost every Goan is going to go for voting. मिड टर्म एक्झाम तुमचे It midterm is. I agree to it. So if somewhere down the line, if people reject us, it is good for them. It is not good for us. But we are going ahead and seeing where we stand. And what is wrong in that? This is the difference between Congress and BJP. Today we are doing what is good for people. Today we are doing what we is. are being doing good for people. That's why we No, have the you guts are doing what is to good for stand your for party. BJP. You are showing your strength. We are You doing are showing good your for strength. people. We are raising That is voice of where the we are people of standing Goa. for on a party symbol. Everybody They has do not opposed it. realize that Everybody we are has not doing opposed good. it. Everybody has opposed You it. have everybody. You are undermining the You are sole everybody fundamentals who of the is democracy. opposing, who has opposed or everybody is opposing. 18 तारखेक इलेक्शन मरे आमची 19 तारखेक रिजल्ट मरे तेन्ना आमी पळोवया कोण अपोज कितें करता ते. म्हाका एक पणजेचो जो निकाल आयलो आनी इतले जे व्हडले मताधिक्यान जो बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखलो, सायलेंट वोटिंग जालें. सायलंट वोटिंग जालें, तो टॉन्ट मारतात तांकां. सो तो जो सायलंट वोटिंगार कितें ते इतली व्हडली लीड मेळ्ळी, हय ती लीड पळयतकीर खंय तरी काँग्रेसीच्या मनाक दुबाव जालो की वी नीड टू रिग्रूप, वी नीड टू बिल्ड अवर ऑर्गनायझेशन अँड दिस इज नॉट दी टायम टू गो फॉर अनादर इलेक्शन इमिजिएटली. लेट्स स्टे आउट, लेट्स बिल्ड ऑर्गनायझेशन अँड लेट्स प्रिपेअर फॉर 2017 असो विचार जाल्लो आसो आता. ना अशें म्हाका दिसना. काँग्रेस भितर इतलो व्हडलो विचार करपाची सध्या तांची परंपराय ना, त्यामुळे इतलो व्हडलो तांच्यानी विचार ताच्या फाटल्यान करूं ना. पणजे जो निकाल आयलो तो पणजे पर्रीकरान जे काम करून दवरला 20 वर्सां, तो तांचो बाले किल्लोच जाल्लो. ताजो आनी सरकारच्या परफॉर्मन्साचो म्हाका काय संबंध दिसना. तो बीजेपीचो पर्रीकराचो सिद्धार्थ कुंकळकर यांचो विजय आसा. आणि काँग्रेस हांगा केन्ना बिल्डअपच नाशिल्लें. हांगा एक गट अध्यक्ष आशिल्लो आणि हांगा समितीच ना तांची, हांगा ऑर्गनायझेशनूच ना. त्यामुळे तो तातूंतल्यान ताणें धडो घेवन लेट अस बिल्ड ऑर्गनायझेशन फॉर 2017 असो बी विचार केल्लो आसो येता काय कितें. तातूंतल्यान तांच्यांनी धडो घेतलो असो म्हणना हांव. दे हॅव मिस्ड द बस. तांच्यांनी पयलीच भुमिका चुकयली. तांच्यांनी पयलीच क्लियर कट प्रामाणिकपणान दिसता काँग्रेस शुड हॅव फेस द इलेक्शन. काँग्रेसीन फेस करपा जाय आशिल्ले निश्चितूच, पण केन्ना पयलीच निर्णय घेवपा जाय आशिल्लो की आमी हे इलेक्शन पार्टी लायन पार्टी लायन्स आसूं किंवा कशें आसूं, परंतु आमी उबे रावतले. आता सुद्धा काँग्रेसीन जर इंडिपेंडेंट उमेदवारांक आपल्या पद्धतीन रणनीती आखून जर सपोर्ट केलो आणि ते म्हणटा त्या प्रमाणे खरोखर जर सरकार विरोध असंतोष आहा, सरकारच्यो पॉलिसीज लोकांक मान्य ना, तर 100% तो रिफ्लेक्ट जातलो. युती जाली किंवा काँग्रेस ना हाचो अर्थ लोकांक असंतोष व्यक्त करपाची संधी ना अशें ना. काही पद्धतीन काही मतदारसंघात सोयीचे रिझर्वेशन, सोयीचे डिलिमिटेशन जाऊन देखील उमेदवार पडपाची शक्यता आसा. त्यामुळे आताच निकाल सांगून नजो की आता सगळे जाला, त्यामुळे आता तुम्ही डिलिमिटेशन कांयच केला. सांग तुम्ही कायद्यान केला. कायद्यान जाला बरें. सगळे कायद्यान केला. रिझर्वेशन पॉलिसी जाला सगळे सारखे सगळे सारखे. ओके. सो आमकां निलेश सामको सरकाराचो सोयीचो म्हणल्यार म्हाका कळना. सोय म्हणल्यार कितें? तूं कन्विनियन्साचो कशें रे सोय सांगची म्हणटा. कशी सोय जाली ती म्हाका एक गजाल सांग. कॅन्डिडेट सोय जाली केली आमी. तूं येदो तोच मुद्दो काडिल्लो. तो म्हणटा आमी कांयच कन्विनियन्साचें रिझर्वेशन बी केलें ना, आमी कायद्यान केला सारकें, सगळें सारकें केलां. हें तुमकां मान्य आसा? तांच्यांनी डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशन आपल्या ऑफिसान बसून केला. आणि खरे जर ते मॉरली रायट असले, इलेक्शन कमिशनाक इन्वॉल्व करून जाय असले, तांच्यांनी डीओपीक घेऊन केला. फाटल्या पंचायत इलेक्शनाक सुद्धा डीओपीक धरून जे केल्ले, ती कलंगूट पंचायतीच्या इलेक्शनाक कितें बळ जाल्लो, तांचो स्वताचो आमदाराक वचून मोर्चा व्हरचो पडलेलो कलंगूटच्या, आणि ताजे मागीर ते इलेक्शन पोस्टपोन केल्ले. आणि ते हांव ते आतां रायट रॉंग तातूंत वचना, घोळ सांगता तुमकां. आणि जर हांच्यांनी जर लेसन घेतलेलें जाल्यार तातूंतल्यान ना जावचें नासलें. आनी ते ऑफिसरान जो सगळो घोळ घाल्लो डीओपीन, ताका एक्सायज कमिशनर केला. आतां जो हो कितें घोळ घालता हाका फुडें कितें रिवॉर्ड दितले ते. आनी ही सगळी रिझर्वेशन आपल्या कोणा मनशांक हेल्प करूंक जाय तशी आपल्या ऑफिसान बसून ती सगळी करून घेतल्या. म्हाका एक लास्ट जो प्रश्न आमी काडलो, तुमकां खरेंच अशें दिसता की यू आर नॉट रेडी टू फेस द इलेक्शन, लेट अस रिबिल्ड द ऑर्गनायझेशन अँड लेट अस प्रिपेअर फॉर 2017. सद्गुरू सरळ म्हणटा की तुमी इतली वजनदार विचार सद्याक कांय करना म्हणून, पूण तरी आसतना म्हगेलो विचारपाची गरज आहे की खरेंच ऑर्गनायझेशन बिल्डिंगाच्या दृश्टींतल्यान आनी 2017 नदरे मुखार दवरून तुमी कितें स्ट्रॅटजी दवरल्या काय कितें? हांव हंबली सांगता, एरोगन्सान सांगता, काँग्रेस पार्टी जी आसा, हे काँग्रेस पार्टीन फाटली 120 वर्सांकून चड वर्सां हे देशांत लोकांक बरोबर घेवन इंडिया जो आमचो आज देश आसा तो देश तयार केला. कितलेशेच फ्रंट आयले आनी कितलेशेच फ्रंट केले. काँग्रेस पार्टी जिखली, काँग्रेस पार्टी पडली, लोकां बरोबर परत फुडें गेली, लोकांचे खातीर काम केलें. आनी आमी एक गजालीन बिलीव करता की इलेक्ट्रल विक्टरी फक्त इलेक्शनाक जिखूंक जाय म्हणून फुडें वचनासतना जें तुमी राजकारण करता तें राजधर्म पाळून लोकशाही पद्दतीन करूंक जाय.
आनी जर हे करता तशें स्वार्थकारण करूंक जाय जाल्यार ते अलोकशाही पद्दतीन करूंक जाय, ते आमी करना. आमकां जिखप आनी हरप एक व्हडलें न्हय, 1-2 इलेक्शनां हे जिखत जाल्यार इतलें उडपाची गरज ना. लोक शाणे आसा, लोकशाही आसा, लोक आपल्याक कितें जाय तें बरें करतले आनी काँग्रेस पार्टीच्या लोकांक बरें दिसता. आनी हातून आमकां लुकसाण सुद्दां जालें उपकारता, आमच्या पार्टीक आमकां ऑपोजिशनान सुद्दां बसचें पडलें उपकारता. हातूंच्यान आमी शिकतले आनी जे कितें बेस्ट आहा तें लोकांक दितले. सो कितें दिसता इट इज क्लियर एडवांटेज बीजेपी एमजीपी? न्ही, एक हें आसा की काँग्रेसचे सिंबल ना, राष्ट्रवादीचे सिंबल ना, त्यामुळे केवळ अपक्ष उमेदवार वर्सेस आम आदमी पार्टी म्हणटा घालना म्हणून. हय ना, तांच्यांनी घातल्यारूय व्हडलो फरक पडचो नाशिल्लो. पण बीजेपी, एमजीपी, गोवा विकास पार्टी हांचे अलायन्स एका सायडीन आनी दुसऱ्या हांचे हे, त्यामुळे प्रबळ असे उमेदवार, जोपर्यंत उमेदवार कोण हे लोकांक कळना तोपर्यंत कितें निकाल लागत ते सांगूंक शकना. इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेट कोण आसतले हय ते ताजेरूय सुद्धा ठरतलें. तितलेच क्रुशल आसतले मोर दॅन द पार्टी अँड अलायन्स सिंबल. हय अशें म्हाका दिसता. वायट जातली म्हणजे एक तर्फी लढत ना. झेडपी इलेक्शन म्हणजे आतांच निकाल सांगूं येता किंवा ते सामके वन सायडेड आसा अशें ना. फायट निश्चित जातली. 50% आता रिझर्वेशन आणि डिलिमिटेशन असे झाला की 50% सिटिंग मेंबर्स कांट कॉन्टेस्ट. त्यामुळे हे डिलिमिटेशन रिझर्वेशन सारखे आशिल्ले काय ना ताजे सुद्धा उत्तर कदाचित निकालानूच मिळू शकता. नेक्स्ट बाब फायनल कितें दिसता? वन सायडेड काय फायट जातली काय कम्फर्टेबल एडवांटेज? तशें काय तू ना. कितें शब्द वापरता? तू पळय, सो एक घोळ या शब्दांचेर तुजें ऑब्जेक्शन आशिल्लें. तुजो शब्द कितें? माझे शब्द हय. आम्ही लोकांचे मनीस. वी आर पीपल विल डिसायड वॉट इज गुड. वी हॅव कम विथ अ सिंबल आणि ते म्हणटा ते भशेन एक्स वाय झेडाक सपोर्ट करून हो एक्स तो येयलो, वाय येयलो तो आपणाचो, झेडूय येयलो आपणाचो, अशे तेंचे विचार आसा ते तांकां करूं. आमी 3 वर्सां सरकार चलयल्या, 80% लोक वोटिंगाक वयता. 3 वर्सांनी आमी कितें सांगलां ते भशेन सगळे कडेन 100% जायना, पूण एटलीस्ट वी हॅव बीन विथ द पीपल, वी हॅव हेल्प द पीपल, वी आर विथ द पीपल. आनी इफ पीपल से येस आमी कितें केलां, ऑपोजिशन आसताच न्ही, ऑपोजिशनाचे काय आमी जर कितें म्हगेलो केलां मुद्दो इतलोच. तुम्ही कम्फर्टेबल आसात काय तुमकां दिसता फायट जातली? कम्फर्टेबल ते सांगता न्ही आमी पळय कम्फर्टेबल. वी आर नॉट बॉदर्ड. वी आर गोईंग टू पीपल. आमी लोकशायेन करता. वी वॉन्ट टू गो टू पीपल सेंग हे आमचे कॅन्डिडेट हो आमच्या कमळाचे तुम्ही वोट करा. कारण की तुम्ही आमी जर तुमच्या वांगडा आसा हेजे फुडें तुम्ही आमच्या वांगडा जाय. आमी तुमचे हे आमी सांगता आनी वी आर गोईंग. पीपल विल डिसायड आनी इट इज फॉर द पीपल टू डिसायड वेदर दे विल अँड देन वी विल सी. परतून म्हाका आय एम 100% इलेक्शन जाता की हेच पॅनल घेऊन परत डिबेट करूया. हांव 100% तुका सांगता. सुनील तकले आले इलेक्शन जाता हेच पॅनल घेऊन. Confident आहा न्हय? हांव इतलो कॉन्फिडंट Manipulation आसा. तितली केल्या तर भयंकर कॉन्फिडन्स आहा. मॅनिप्युलेशन लावून भयंकर कॉन्फिडंट. confidence आहा. पेपर वोटिंग Manipulation जावपाचें. आहा तो फाल्यां म्हणटाले बॅलेट पेपर आमी दाबून ना, ना, आमी ते दाबून म्हणना. म्हणटाले. ते आमी ते म्हणना. म्हणटालो ते तो. घेवना. मागीर तो जिखले जाल्यार ते म्हणपाचो ना, ना, आहा ते आमी मागीर म्हणना. दुसरे तेंच्या म्हणपाचो आहा जेन्ना काउंटिंग करता ते गव्हर्नमेंट सर्वंट सगळे तेणी सगळे एक सायडीन घातले आमकां म्हणटाले. government ते आतां servant ते सगळ्यात सगळे चड विश्वास आहा. तुझे म्हणणे- माझे म्हणपाचे खूप ते म्हणपाचे आहा. तुझी म्हणणं आहे की परत इलेक्शन जातकीर आम्ही ह्याच पॅनला घेऊन डिबेट करूया. हांव तुका सांगता आमी दोन्ही नॉर्थ आणि साऊथ बीजेपीचे आणि युतीचे जे बी युती जातली तेजेर आमी दोन्ही झेडपी अध्यक्ष नॉर्थ गोवा आणि साऊथ तुमच्याच आसतले. 100%. इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता चर्चा बरी जाल्या. सुनील म्हणटा की असंतोष जरी असलो तरी सपोर्ट करचे नात पण कॅन्डिडेट सपोर्ट करतले पण सिंबल आसचे ना. निलेश इजीन सामके आपल्या रेग्युलर फॉर्मा भितर आसा. दोन्ही कडेन अध्यक्ष आमचेच. सद्गुरूक आशा आसा की असंतोष असल्यार तो दिसतलो म्हणून खंयच्यान जाल्यार खंयच्यान तो घराकच आनीक भितरच असो दाबून उरचो ना. तो भायर सरतलो अशी अपेक्षा इतल्याचेर थांबतात. आनी ह्या विशयाचे डिबेट्स इलेक्शन जाता मेरेन आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. तुमी आयले मत मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.